आता पळोवया गोंयांतल्यो हेर कांय खबरो। पर्वरे सुकूर पंचायतीन राष्ट्रोळी आणि वेताळाच्या देवळाची कामां केल्यात। त्या वाठारात नव्यो स्ट्रीट लायटी घालून जाल्यात। उक्तावणाचे कार्यावळीक पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटे आशिल्लो। म्हापशे पालिकेन बाजारात 1,65,00,000 मोडून बाजार प्रकल्पाच्या पहिल्या मजल्याचे काम सुरू केला। उक्तावणाक उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजा, नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक आशिल्ले। पेडणे कॉलेजीचो विस्तार करपाक सुरवात जाल्या। मुख्यमंत्री, सभापती आणि पंचायत मंत्र्यान कॉलेजीच्या नव्या बिल्डिंगेचो फातर बसयलो। मुख्यमंत्र्यान थंय मोपा विमानतळाचो विशय काढलो। एग्रीकल्चर डेफिनेटली करा, पण एग्रीकल्चरा बरोबर थोडेशे उडपाकूय शिका। मोपा म्हणटा ते गांवांक लागीं न्हय, त्यामुळे ते कोर्सूय मातशे हांव मदत करता, लिंकूय दिता। कारण हांव उलयला काही सिंगापूर आणि अन्य कंपन्यां कडेन। इनफॅक्ट काही लोकां कडेन आमी संपर्कानूय आसा। गोंयान एविएशन सेक्टराची पॉलिसी जी आसा ती येणाऱ्या काही हाज्या भितर भायर येतली। हातून हांव पयलीं सांगता, तो पळय हे आसा विमानतळ, तोय आमकां गरज आसा आणि होय गरज आसा। पणजेच्या लिटल पेंग्विन स्कुलाचे कला अकादमीत गॅदरिंग निकतेच जाले। गॅदरिंगाक ल्हान भुरग्यांची नाटकुली, पदां आणि नाचाच्यो कार्यावळी जाल्यो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। साखळे स्विमर्सान पयलेच फावट गोंय राज्य शॉर्ट कोर्स स्विमींग सर्त दवरल्या। 23 फेब्रुवारीक साखळेच्या स्विमींग पुलान ही सर्त जातली। 5 वेगवेगळ्या गटांनी ही सर्त जातली। तशेंच स्विमरांक व्यक्ती पावण्यारूय इनामां दवरल्यात। आमी 23 फेब्रुवारीक साखळी स्विमींग पुलार स्विमींग शॉर्ट कोर्स स्विमींग चॅम्पियनशीप दवरल्या। ही स्विमींग चॅम्पियनशीप गोवा स्विमींग असोसिएशनची ताका मान्यता आसा। तशेंच आमकां हेल्प केला JCI साखळी आमकां ही स्विमींग चॅम्पियनशीप ऑर्गनायज करपाक हेल्प करता। This is the first time we are organizing this Goa State Short Course Swimming Championship. In this contest, there will be 5 groups from under 8, under 10, under 12, under 14, under 17 and open. We'll also have individual championship for each age group. So it means there will be 10 individual championships. We'll be giving them medals, gold, silver and bronze. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।